प्रितीच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितान आमकां जायते उदाहरण आसात, आमकां जायते नमुने आसात. एक म्हणल्यार आमी हांगा ह्या बजलिकेंत येतात आनी येतात कित्याक आमकां जायते देवस्थान आसा आमच्या ह्या भाग्यवंताचेर व सांताचेर, सांत फ्रांसीस सावेराचेर. जेन्ना सांत इनासान सांत फ्रांसीस झेवियराक म्हणलें की हांगा येवपाची, भारतांत येवपाची व हे वाटेन येवपाची गरज आसा म्हणून तो फाटीं फुडें पळयनासतना आपलें थोडेंच कितें आसलें तें घेवन तो येवंक तयार जालो. ताका कांयच खबर आसूंक ना हांगा कितें आसलेलें तें, ताका कांयच खबर आसूंक ना हो कसलो देश आसलेलो तो, हो कसलो वाठार आसलेलो तो, कांयच खबर नासना. पूण एकूच मनान धरून की हीच जावन आसली देवाची येवजण, हीच जावन आसली देवाची खुशी आनी ती पाडपाक तो फाटीं सरूंक ना. आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच करूंक आपयता, आमकां ताचोच उगडास कोता कितें आमी देवाची खुशी पाडूंक, आमी देवाची येवजण पाडूंक, ताचेंच मिसांव आमी मुखार व्हरूंक. आयज आमी पळयता फारिझेव येतात आनी जेजूक म्हणटात हांगासरलो भायर सरून वच कित्याक हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आमी जायते फावटी पळयलां फारिझेव हें उतर आयकलें म्हणटकीर आमकां दिसता की फारिझेव रोखडेच जेजूचे दुस्मान कशें, कित्याक ते आमी पळयता शुभ वर्तमानांत जायते फावटी ते जेजू लागीं प्रश्न करतात, ताका ते फसोवंक सोदतात. पूण आयज आमी पळयता एक घडये आसलेले बरे फारिझेव, ते जेजूक मानताले ते येवन जेजूक घडये म्हणटाले ओ जेजूक, ते जेजूची काळजी घेतात कित्याक ते जाणा हेरोद ताका मारूंक सोदता म्हणून. पूण मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू आपल्याक दिल्लें जें कार्य, देवापान दिल्लें तें कार्य, तें हे भिरांतेक लागून तो फाटीं सरना, पूण तो बोळान ताका म्हणटा की आपूण हें काम दिलां, तें देवान दिलां तें काम फाटीं सोडून वचना म्हणून, पूण आपूण तें कंटिन्यू दवरतलो, आपूण तें मुखार व्हरतलो म्हणून. मोगाच्या भावान भयणो, आयचें हें वाचप आमकां आमच्या जिविताचो उगडास करूंक आपयता, आमच्या जिविताचें नियाळ करूंक आपयता. आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी दर एक जाणा देवाचें राज्य मुखार व्हरपाचें आमकां एक मिसांव दिल्लें आसा, एक कार्य दिल्लें आसा. आनी हें कार्य फकत आमीच न्हय, एक पाद्री वा माद्रीन, पूण दर एक क्रिस्ताच्या फाटल्या दारान हें कार्य करपाचें हें आयचें शुभ वर्तमान आमकां दाखयता. तर आयच्या ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताची नदर मारुया आनी पळोवया. जायते फावटी आमकां जायती संदी मेळटात देवाचें उतर परगटूंक, देवाचें राज परगटूंक. आमी ती संदी घेतल्या काय आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाचें राज परगटलां काय, हें आमी केलां काय जाल्यार आमी चिंतान आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आनी करूंक ना जाल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी देवा लागीं तेंच बळ आनी तीच शक्ती मागूंक गरजेची की आमकां ती दी म्हणून. कसली अडचणी, कसले त्रास येवं आमी ते आमकां फाटीं धरून जावन, पूण आमी बळान, जेजूच्या बळान मुखार वचूंक देवाचोच आदार आमी मागुया.